I rise to speak on the general discussion on the budget for the state of Goa for 2025-26, presented by our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Savanji. Keeping in the mind the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Savanji, presented Goa budget 2025-26 with total budget size of rupees 28,163 crores and projected revenue surplus of rupees 2,403 crores. This year, budget focuses on tourism infrastructure development, green energy, easing public transport, clean Goa, green Goa, 100% literacy, Swayambhurna Goa and fast delivery of public services. Our Chief Minister has ensured development and progress in each and every sector benefiting the Goans at large. Speaker sir, आयज हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जसो एवरी घरा भितर जो एक फॅमिलीचो जो हेड आसता आनी तो आपल्या फॅमिलीक लागून जे प्लॅनिंग करता वर्साचे जे बजेटिंग करता प्लॅनिंग करता त्याच प्रमाणे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो गोंयचो आमचो हेड आसा तेणे आमच्या गोंया खातीर आनी गोंयकारांक लागून हो जो बजेट प्रेजेंट केल्लो आसा तेज्या भितर तेणे बारीकची बारीक लोकांची काळजी घेतलेली आसा. सगळे सेक्टरान तेणे सगळ्यांक इनवॉल्व केलेले आसा. सगळे डिपार्टमेंट भितर इनवॉल्व जाल्ले आसा. जशें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जावं, पर्सनल जावं, एड्युकेशन जावं, EDC जावं, इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं, अर्बन डेव्हलपमेंट जावं, टुरिझम जावं, ट्रान्सपोर्ट जावं, पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जावं, रिव्हर नॅव्हिगेशन जावं, हेल्थ डिपार्टमेंट जावं, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट जावं, इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स जावं, मायनिंग, स्वयंपूर्ण गोवा, पंचायत, ट्रायबल वेलफेअर, वुमन एंड चाइल्ड डेव्हलपमेंट, empowerment of person with disability, police, revenue, information and publicity, archives, animal and husbandry, fisheries department, PWD, roads, art and culture, museum असे सगळे जितले डिपार्टमेंट आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाक एक आमचो बजेट दिलेलो आसा आनी जो आमच्या गोंयकारांक लागून आमचो स्टेटीक लागून जो फायदो जातलो हेच्या भितर आमचो रेव्हेन्यू सर्प्लस बजेटूय आसा जो 2,403 crores आसा. स्पीकर सर, थोडेशे मुद्द्याचेर उलयतलो जाल्यार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उलयतलो जाल्यार आयज लोकांचे जो मायंडसेट आसा आनी सेंटिमेंट्स आसा आनी तेच्या लागून जो डिमांड आसलो तेच्या लागून आमच्या गव्हर्मेंटान जो स्टेट फेस्टिवल म्हणून जो डिक्लेअर केलेलो आसा आमचो मारगांव दिंडी उत्सव तशेंच शिरगांव देवी लहराई जात्रा ही दोन्ही एक आमचो स्टेट फेस्टिवल म्हणून अनाउन्स केलेलो आसा. हांव मुद्दाम एकूच पॉयंट एड करपाक सोदता स्पीकर सर, कित्याक लास्ट टायम हेच मॉन्सून सेशनान जेन्ना आमचे वास्को सप्ताक 125 वर्सां जाल्लेली हांवें तेन्ना रिक्वेस्ट केल्लो डिमांड केल्लो कित्याक वास्को सप्ताकूय हे आमचे स्टेट फेस्टिवल भितर इन्क्लूड करचे म्हणून, कित्याक आयज आमच्या 125 वर्सां हे वर्सा आमचे 126 वर्सां जाता. सो तेच्या भितर आमच्या वास्को सप्ताकूय भितर इन्क्लूड करचे म्हणून परत एकदा हांव रिक्वेस्ट करता. स्पीकर सर, आयज एक आमकां एक व्हडलें अचिवमेंट जाल्लेलें आसा जी अयोध्याक जे 3,800 स्क्वेअर मिटर लँड जी घेतलेली आसा जे गोवा रामनिवास अयोध्यान गोवा रामनिवास बांदपाचे एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 26.5 crores विच अ मेजर रिलीफ. कित्याक आयज चडशे डिवोटीज जे गोंयचे कितले जाण आयज अयोध्याक वयपाक लागलेले आसा तेच्या भितर आमीय गेल्लेले आसा आनी खरेंच एक लोकांचे एक सेंटिमेंट आसा आनी तेच्या लागून येदे व्हडले थंयसर निवास येवप म्हणल्यार आमच्या गोंयकारांक भितर मॅक्सिमम फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे जे रिनोवेशन वर्क घेतलेले आसा आमचे गोवा सदन गोवा निवासाचे दिल्ली भितर तेवूय एक गरजेची गरज आसल्यान तेच्या लागून खरेंच एक स्टेप जो आमच्या गव्हर्मेंटान जो बजेटान मेन्शन केलेलो आसा आनी तेज्या वांगडा कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू गोवा भवन इन नवी मुंबई, कित्याक आमचे गोंयकार लोक कितलेशे थंय ट्रॅव्हल करता. त्याच प्रमाणे पर्सनलाचेर उलोवपाक स्पीकर सर, आयज जे रिक्रुटमेंट करपाक सोदता अरावंड 4,000 गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर एक खरीच गरजेची गरज आसलेली, कित्याक हे जे आमचे यूथ आसा स्पेशली जेंकां जॉब ना आनी हेच्या भितर आमचे एक 4,000 सुमार लोक जर जाले एम्प्लॉयड जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता तांकां हेजो मॅक्सिमम हेल्प जातलो. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटान तांकां मॅटर्निटी लीव बोनस एक्सेट्रा अशें सुद्दां ते स्टाफांक दिवपाचे हो बजेटान घातलेलो आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन एड्युकेशनान उलयतना आतां आमी सगळे म्हणटा फ्युचर जे आसा ते कोडिंग एंड रोबोटीक हेजे लागून
म्हाका दिसता गोवा अशी एक फर्स्ट स्टेट आसतली जेणेन CM केअर्स कोडिंग एंड रोबोटिक एड्युकेशन इन स्कूल टू बी इम्प्लिमेंटेड इन 440 स्कूल्स अक्रॉस गोवा. म्हाका दिसता आमची पहिली स्टेट आसतली जी जेणेन इतली 440 स्कूल्सा भितर कोडिंग एंड रोबोटिक एड्युकेशन कंपल्सरी करचें म्हणून हे आमच्या बजेटा भितर घातलेले आसा. तेच्याच वांगडा मुख्यमंत्री कौशल्य सहाय्य योजना टू प्रोवाइड accessories and kits to the student pursuing skill courses. Laptop to distribute in every government middle school classroom and lab upgradation. 200 crore allocated for repairs of all government school which is Indian a need of the hour. कित्याक खरंच गरज आसा कित्याक खुबशी आमची गव्हर्मेंट स्कूल आसा ती खंय तरी रिपेरिंगाक लागून फाटी पडलेली आसा. हे 200 करोडा भितर म्हाका दिसता हो मॅक्सिमम बेनिफीट हो आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांक जातलो. न्यू स्कीम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एज बालरथ बसीस हे तर आमी सगळे जाण मानतले की एक गरज आसा. ही बसीस जी आसा बालरथ तेका रिप्लेस करपाची गरज आसा. स्किल ऑन व्हील्स मोबाईल युनिट फॉर स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग इन रिमोट एंड रुरल एरिया. न्यू स्किलिंग कोर्सेस अक्रॉस वेरियस ITIs. स्पीकर सर EDCचेर उलयतना न्यू स्कीम मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना फॉर एंटरप्रेन्योर डेव्हलपमेंट ही एक खरी बरी स्कीम जी आमच्या मुख्यमंत्रीन घेतलेली आसा आनी बजेटान प्रोविजन केलेलें आसा. हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जातलो तो आमचे न्यू युथांक बेनिफीट जातलो. तांकां बिझनेस करपाक लागून खंय तरी हेजो बेनिफीट मेळटलो. स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयतना अंडर द डबल इंजिन सरकार गोवा हॅज विटनस्ड ट्रेमेंडस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सच एज रोड ब्रिजेस पब्लिक बिल्डिंग्स स्कूल PSC etc. Under GICDC project worth rupees 640.9 crores to be commenced during this year. म्हणजे आमच्या GICDच्या प्रोजेक्टाच्या अंडर 640.9 crores जे ह्या वर्साक बजेटा भितर अरेंजमेंट केले आसा. आय थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजी फॉर हायलायटिंग द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 20 bedded PSC in Murmagaon constituency through GICDC. Rupees 100 crore capital work to be sanctioned for each constituency. Every constituency जे 100 crores capital workसाचे जे सँक्शन करपाक लागून जे अलॉटमेंट केलेले आसा तेवूय आमकां खूबसो भितर फायदो जातलो. कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन कॉरिडोर्स along national highways and common utility duct for new roads. New drinking water department has been formed with a focus of providing regular and enriched hours of water supply. कित्याक एक म्हाका दिसता खंय तरी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचे एक विजन कित्याक आयज पर्यंत PWD भितर सगळी डिपार्टमेंटां वांगडाच येताली. रोड्स सिर्वेज जावं बिल्डिंग्स जावं वॉटर डिपार्टमेंट आयज खंय तरी एक विजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान घेवन आयज वॉटर ड्रिंकींग वॉटर हे सेपरेट केलेलें आसा आनी ताका न्यू नांव दिल्लें आसा न्यू ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट. सो हेज्या बाबतीन जे उदकाचो जो इश्यू आसा तो इंडिव्हिज्युअली इंडिपेंडंटली तो डिपार्टमेंट हँडल करूंक शकतलो. स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयतना अंडरग्राउंडिंग केबलिंग अक्रॉस multiple constituency electric meter to be converted into smart meter, commission of Goa Tanmar project हे सगळे आसा. त्याच प्रमाणे इम्पॉर्टंट पॉइंट म्हणटा तो आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट. आयज जे टेम्पररी स्टेटस दिलेलो आसा म्युनिसिपालिटी डेली वेजीस स्टाफाक हू हॅज वर्क फॉर मोर देन 7 years अंडर मुर्मागांव म्युनिसिपल काउन्सिल देर आर मेनी सच डेली वेजीस who will benefit immensely. हेजो मॅक्सिमम फायदो आमच्या मुर्मागांव म्युनिसिपल काउन्सिलर जातले कित्याक आमचे थंयसर खुबशे असे लोक आसात जेंच्यांनी 20 वर्सां 15 वर्सां 10 वर्सां 7 वर्सां 5 वर्सां 3 वर्सांनी काम करीत येयलेले आसा. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता हांकां परमनंट स्टेटस दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे 5 वर्सांच्या वयर जे काम केलें आसा तांकां हेंच्या भितर इन्क्लूड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन ट्रान्सपोर्ट न्यू स्कीम मुख्यमंत्री बस सहाय्य योजना एंड टॅक्सी सहाय्य योजना विथ अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 20 crores. हेच्या भितर जे आमचे बस मालक आसा आनी जे न्यू भुरगे जे टॅक्सी भितर येवपाक सोदता हांकां हेजो खुबसो बेनिफीट जावपाक लागलो आसा. रिडेव्हलपमेंट ऑफ बस स्टँड ऑन PPP बेसीस. हेच्या भितर हांव इतलें सांगपाक सोदता कित्याक आमचो वास्कोचो जो बस स्टँड आसा जो आमचो ऑनरेबल MLA वास्कोचो दाजी तो कंटिन्यूस फॉलोअप करता. हेजी सद्याक गरज आसा कित्याक हो बस स्टँड जावपाक लागून कित्याक हो खरेंच एक वायट परिस्थितीन आसा. स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ गोवा मरीटायम बोर्ड फॉर इंटिग्रेटेड पोर्ट लेड डेव्हलपमेंट हेची सद्या गरज आसलेली आनी हे आतां आमच्या CMन हे इंट्रोड्यूस केलें आसा. डेव्हलपमेंट ऑफ स्टेट मरीटायम वॉटरवेज मास्टर प्लॅन. त्याच प्रमाणे रिडेव्हलपमेंट ऑफ पॅसेंजर जेटीज ऑफ टू बूस्ट इनलँड वॉटरवेज अँड टुरिझम. स्पीकर सर एक 2 मिनटां घेता. स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन फूड अँड ड्रग
strict enforcement of food safety laws and regulation. The regular raids and inspection carried will ensure hygienic at the various category eaters. Speaker sir, ही गरज आसा कित्याक हे नीड ऑफ द आवर कित्याक जे सेफ्टी जे जाय फुडाक लागून जे जेवण आमी खाता आनी हे जे स्ट्रीट फूड मेळटा थंयसर खंय तरी हे जे आमचे फूड एंड ड्रग जे फूड सेफ्टी लॉस एंड रेग्युलेशन आसा पळय ते स्ट्रिक्टली घातले जाल्यार हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमचे गोंयकारांक जातलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन empowerment of person with disability. हो एक सारको एक सेन्सिटिव्ह इश्यू तुमकां खबर आसा स्पीकर सर. मल्टिपल स्कीम्स टू सपोर्ट डिवियंट people and organizations supporting their cause. 200 educational institute to be equipped with physical and digital accessibility. परत पर्पल फेस्ट 2025 टू बी ऑर्गनायज. हो पर्पल फेस्ट म्हणटा तो आमी पळयला पर्पल फेस्ट कितलो हिट जाल्लो आसा एट नॅशनल लेवल तसोच इंटरनॅशनल लेवल आनी परत आतां 2025 हे आमी घडोवन हाडपाचें आसा. स्पीकर सर, हांव म्हाजे काबार करच्या पयलीं आर्ट एंड कल्चर न्यू रवींद्र भवन एट सत्तरी पेडणेम एंड सांगेम will help to promote the various artists to showcase their talents. Speaker sir, keeping in the mind the concept of Visit Bharat 2047, our Honorable Chief Minister has put in all his effort while implementing this budget for Goa to give full justice for the Nari Shakti, Yuva Shakti, Kisan Shakti and Garib Kalyan for a Swayambhurna Goa and developed Goa. Speaker sir, I support the budget for Goa for the year 2025-26 presented by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Thank you, Speaker sir.